हरे कृष्ण. तर आयच्या भागवत सप्ताक भागवत कथा भितर तुमचो मंगलारती खातीर सगळ्यांचे धन्यवाद. सगळे उपस्थित रावल्या खातीर. हो म्हाजो पयलो दीस आसा हांगा. फर्स्ट टायम हांव क्लास घेता हांगा. तर तुमच्या खातीर चरणा कडेन प्रार्थना करता की आशिर्वाद दिया. म्हाजी तितली म्हणल्यार सांगपाक म्हणल्यार क्षमता ना, पण सेवा दिल्या त्या मान राखून हांव सेवा करपाची चिंतता. आनी हें अशें आसा की भागवतान इतली सोंपी गजाल न्ही ही गोश्ट. सोंपेपणान तितले वर्स परत योगेश्वर प्रभुजी जे बोलेश्वर प्रभुजी आसा तितलें सामर्थ्य तितली प्युरिटी जाय पडटा करपाक. तर तुमच्या आशिर्वादान हांव प्रयास करपाक कथा करपाचें. सो कितें चुकलें बी जाल्यार माफ करचें. आनी कितें हांव बरें कितें सांगता आयकुपाक तुमकां कानाक बरें दिसलें जाल्यार हें आमचे वरिश्ठ भक्तांचें आनी गुरू महाराजा कडल्यान कितें आयकलें तें हांव तुमचे फुड्यान मुखार प्रस्तावीत करता. तर आमी सुरू करुया. कृपा कांय श्लोक घातलेलो आसा. भागवतमाचो पयलो स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 43. माझ्या फाटल्यान तुमी हांव एक म्हणटकीर तुमी म्हणा. कृष्णस्य धाम भगते, कृष्णस्य धाम भगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्टादृशेमेषु पुराणार्काधुनोदित. कृष्णस्य धाम भगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्टत्र सामेश पुराणार्काधुनोदित. कृष्णस्य धाम भगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलो नष्टत्र सामेश पुराणार्काधुनोदित. तो अर्थ सा कृष्ण, कृष्ण के स्वधाम अपने धाम, उपगते वापस जाने पर, धर्म धर्म, ज्ञान ज्ञान, आदि भी इत्यादि स सात, कलो कलयुग में, नष्ट नष्ट दिशाम जिनके लोगों के दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके यश, ये सब पुराण, सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण अधुना इस समय उदय हुआ है. यह भागवत पुराण सूर्य के समान यशस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ. जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के अगहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा. तात्पर्य इसी भक्ति धाम भगवान कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ वे अपने पार्षद तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं. उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की
अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्ममाया कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्ममाया द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अंतरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांत की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयुक्त व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियम कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने प्रथम संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान देना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से जीवन के इस सिद्धांत को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांश धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कलह प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधेधुंध बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसीय संकरण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार के आगे कुछ नहीं दिखता, लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व या अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ इस युग में अंधे लोगों के लिए प्रकाशित स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवद गीता भागवत का प्रारंभ अध्ययन है। श्रीमद् भागवत को जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवत को देख सकता है वह साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है। वे अभिन्न हैं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णकान्ता सर्वज्ञाननिधा श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरचिन्ते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तर आम्ही भागवतामधलं पहिलं स्कंद तिसऱ्या अध्यायाचं 43 श्लोक वाचला आमी। तर त्या श्लोकांत कितें सांगलां की भगवंत जेन्ना ह्या धामावयल्यान अंतर्धान म्हणल्यार आपल्या गोलोक वृंदावनाक वयतात तेन्ना परिस्थिती अशी आसता की भगवंत जेन्ना वयता तर कोण आमकां पळयतलो, कोण आमकां रक्षा करतलो, की भगवंत तांकां इतले वर्स कितले 100 कितले तरी वर्स म्हणल्यार आमकां उरले तेन्ना आमकां सगळ्यांचे जितले राक्षस सुतीचे लोक आशिल्ले तेंचे नश्ट केले। पण भगवान परत परत भगवद्गीतेक सांगता की परत परत केन्ना अन्याय जाता, अपराध जाता किंवा अधर्म जाता तेन्ना परतून येता। पण अशें जालें की भगवान गेलो तेन्ना अन्याय स्टॉप जालो ना, की परत कलिकाल म्हणजे कलियूग स्टार्ट जाता। जेन्नाच भगवंत वयता येता तेन्ना भगवंत वयता आपल्या गोलोक धामाक तेन्ना कलीचो म्हणल्यार भगवंत वयता तेन्नाच कली प्रकट जाता। तर बाकीच्या जिवांनी कितें करपाचें? तर भगवान कितले दयाळू आसा, इतले करुणामयी आसा की क्षणा क्षणा खातीर भगवान आमचे एक आवय कशी भुरग्यांक जेन्ना आतांची आवय आसता ती कामाक वयता तरी आसतना ती आवयचें हृदय आसता घरा कडेन भुरग्यां खातीर, जरी कामाक कोण बायल कोणी वावरणी दवरल्या जाल्यार पसून तिजें लक्ष त्या भुरग्यां कडेन आसता। तशें भगवंत आसा
जरी आपण खंय व्यस्त खंयच्या कामाक व्यस्त असले जाल्यार पसून आवयचें लक्ष सदांच ते भुरग्या कडेन आसता. त्याच प्रमाणे भगवंताचें लक्ष आमचे प्रत्येक जिवात्म्या कडेन आसा. जरी आमी मनुश्य असल्यार जाल्यार पसून 2 पांयाचे बुद्धिमान मनुश्य असल्यार पसून अशें ना की भगवंत फकत आमच्या मनुश्याचेंच रक्षण करपा खातीर उरता. हां, स्पेशली खातीर आमकां दिता, कारण स्पेशल कितें म्हणटाले स्पेशल भुरग्यांक बी ट्रिटमेंट दिता तसो मनशाक दिता, पूण बाकी जिवां खातीर बी पळयता. कित्याक ते जन्म आमकां खबर आसा की 84 लाख योनी आसा. सो जन्म मृत्यू जरावादी हितूंतल्यान फिरत सगळे जितले जीव आसा तितल्यान फिरत आमकां मनुश्य जन्म हो मेळटा. आमी बी पयलीं केन्ना तरी कोण मांजर आसतले की सर्प आसतलो, मूय आसतली. तर सांगपाचें इतलें आसा की भगवंत आमकां सोडना. जरी आमी भगवंताच्या धामांतले अंश आसा, तर आमी आमचे चुकीन आमची मुर्खतायेन कितें तर आमी पाविल्ले आसा. पूण भगवंत आमकां केन्ना विसरना आनी नाय केन्ना विसरतले. तर भगवंत स्वता साक्षात कृष्ण श्याम सुंदर गेले तरी पण भगवंत साक्षात विराजमान ह्या ग्रंथ रुपान विराजमान जाल्ले आहा. ते म्हणटा श्रीमद भागवतम आसा. तर दृश्टांत आतां आमी भागवतम कथा करचे पयलीं हांव थोडोसो दृश्टांत दिता की भागवतम हो कसो आसा. ही एक ताचो जो टॉपीक आसा, जो शीर्षक आसा की भागवतांची महिमा. तर कळचे पयलीं भागवत महिमा कशे तरेन कळटली, तर एक हांव दृश्टांत दिता सोंपें एक 4-5 उदाहरण दिवन. तर तितून समजतलें की अमृत हें कशें आसा. हें भागवत म्हळ्यार साक्षात एक अमृत आसा, जें घेतल्या कारणान की अमर जावपाक शकता. की हें एक्चुली अमृत भागवत आतां नांव पडलां, पण एक्चुली हें खरें जेन्ना ज्या धामार गोलोक वृंदावन आसा एक अमृत कथा म्हणली जाता, आनी जे शिवजी कथा करता ही अमृत कथा आसा. तर हें अमृत एक्चुली आसा कितें ह्या धर्तीचेर आसा खंय, तर हें आमी ती पळोवया. तर शास्त्रा भितर एक सुंदरसो प्रश्न आसा की जे पंडीत आसा तांकां एक प्रश्न पडिल्लो आसा की अमृत आसा खंय. तर तेंचे विचार कसो विचार की अमृत 5 जाग्यार आसा. तर ते 5 जाग्यार खंयचे. अबधो विधो वधुमुखे फणिनाम निवासे सर्गे सुधा वसती वै विबुधा वदंती. तर पयलें आसा कितें अबधव म्हणल्यार महासागर, जे सिंधू आसा. तुमी पयलें आसतलें की समुद्र मंथन जाल्लें तेन्ना मंदराचल पर्वतांत घेवन ते देवी देवता आनी एक वटेच्यान राक्षस येवन त्या सागरा भितर मंथन करता आनी त्या सागरांतल्यान मंथन खुबशे तितूंतल्यान भायर काडटा आनी अमृत भायर सरता. तर हेजे वयल्यान कळोन येता की समुद्रा भितर वचून अमृत आसपाक शकता. सो ते एक तेंचो विचारधारणा आसा की समुद्रा भितर अमृत आसा. आनी तें अमृत भायर काडून तर महाविष्णू स्वयं कृष्णाचे अवतार मोहिनी मूर्ती अवतरीत जाता आनी तें अमृत सगळ्यांक देवी देवतांक वाडटा. ही कथा आमी आयकली आसा. तर खरेंच तितून अमृत आसा काय हे तांकां प्रश्न पडिल्लो. तर दुसरें आसा की विधव म्हणल्यार चंद्र, जे सोमदेवता जे वास करता, जे सोमदेवता आहा जे चंद्र लोकां भितर, जे सोमरस पितात. आनी सोमरस जे अशें आसा की तें अमृत आसा, जे पिल्ल्या कारणान तें अमर आसता. सो म्हणिल्लें वयता की खरेंच तर चंद्रा भितर अमृत आसा, थंय आसपाक शकता. तर समुद्रा ना, चंद्रा भितर आसा. तर तिसरें येता वधुमुखी म्हणल्यार जी स्त्रीच्या मुखा भितर अमृत आसा. तर जे कामी पुरुश आसता ते स्त्रीच्या मुखाक अमृत पळयतात आनी ते म्हणटा की वधूच्या मुखाक अमृत आसा म्हणटा. तर तेंची धारणा आसा की वधू मुखां आसपाक शकता. तर चवथें येता फणिनाम म्हणल्यार जे फण काडटा कोण सर्प, सर्प लोकां भितर अमृत आसपाक शकता. तर कशें आसपाक शकता. तर एक उदाहरण घेवया की महाभारता भितर एक कथा आसा जी भीमसेनाक दुर्योधनान एक ईर्ष्या भावनेन तांकां विश दिल्लें आनी खेळटा आसतना तांकां विश खिरी भितर विश घालता आनी ताका पिवपाक दिता. ताका खबर आसना तो पिता
आनी तो भीम असो एकूच महाभारतान असो एक असोच व्यक्ती आसा जो ताका खूब भूक लागता आनी भूक ताका सोंसपाक जायना आनी कितें मेळ खावपाक ताका कितें कोणूय कितें बरें करूना पूण खावपाक दिता ताचो तो खूश सो ताका खावपाक दिता ते तो उमेदीन पिता जरी दुर्योधना दिसान दिले जाल्यार पासून तो पिता आनी पितकीर ताका तें विश लागता आनी तो न्हिदता आनी ताका तें उदकांत उडयता आनी उदकांत वयतकीर तो पाताळ लोकांक व्हांवत पाताळ लोकांक पावता तर पाताळ लोकांक जे तेजे पुर्वज जे आसता थंय पावता पावचे पयलीं थंय जे नाग लोकांक पावता नाग लोकांक पावता तेन्ना जे सर्प आसता ताका फण मारतात घसता घास मारता तर तेजे भितर ऑलरेडी एक विश आसता ते विश सांगलें वयता की विश विशाक कापता तर जशें लोहा लोहके काडटे तशें विश विशाक हें करता आतां पसून कोणाक जिवाणी घास मारले जाल्यार आमकां इंजेक्शन दिता तें विशारीच आसता कित्याक तें दुसरे सर्पाचेंच विश भिनाकात कितें तें तशेंच आसा सायंटिफिका प्रमाणे तें विश आसता तें दुसरे विशाकच कापूंक शकता तर तेजे भितरलें विश तें नाश जाता आनी तो परत तो शुद्र पण शुद्र त्या टायमार परतून पावता सकयल तर तेजो आजो जो आसता तो पळयता जाल्यार कळोन येता की हो तर आपलो नातू आसा ते पुर्वज ते नातेच उरता ते कथा खूब जावन आसा तर तेन्ना तो आपलो नातू सांगून ताका आपल्या घरा कोणी येले जाल्यार आमी कशें आदान प्रदान करता ताका तशें खिराची एक मटकी दिता आनी ताका पिवपाक दिता तर ती एक खीर मटकी ताका पावना अशें खुबशे मटकी दिता आनी तो पीत रावता इतलें अमृत पिता की तो 1000 ऑलरेडी आसता ताका शक्ती तर 10,000 हत्तीची बळाची ताका शक्ती येता तर ह्या उदाहरणा वयल्यान कळोन येता की सर्प लोकांक अमृत आसा तर म्हणटा की सर्प लोकांक अमृत आसपाक शकता पांचवे आसा तर थोडे पंडीत अशें म्हणटा स्वर्ग लोकांक अमृत आसपाक शकता स्वर्ग लोकांक अमृत कित्याक म्हणटा तर आमच्यांनी परस ते अमर आसा जे आमी जर 100 वर्सां थंय कलियुगा भितर 100 वर्सां जगता पण स्वर्गांतले जे आसात जे लोक वास करतात ते अमरताचे हें आसता कित्याक ते सेम अमर जावन उरता म्हणून तांकां अमर म्हणलें आसा तर विबुधू जे पंडीत म्हणटा की जर हितून एक वटच्यान विचार येता ते डिसायड करता कितें करुया करूं काय नाका हे 5 हितून आसा थोड्या वेळान ते म्हणटा की ना हितून तूं कशें आसपाक शकता जर समुद्राक विश आसा तर तांकां आनीक हें येता विचार येता क्षयम क्षारं क्षयं पत्यं मृत्युं गलं पतितं विबुधा वदन्ति तर क्षयं म्हणल्यार समुद्र आतां फर्स्ट कितें म्हणलें आमी समुद्रा भितर अमृत आसता तर समुद्रा भितर विश आसा तर क्षारम म्हणल्यार खारें तें खार कित्याक जर अमृत आशिल्लें जाल्यार तें उदक अमृता भशेन गोड लागपाक जाय मधूर लागपाक जाय आशिल्ली जाल्यार अमृत आमी समुद्राचें तुमी न्हांवप केन्ना पिकनिकेक गेले जाल्यार तोंडाक उदक वयतकीर कळोन येता की तें खारें उदक आसता तर अमृत आसा जाल्यार तें उदक खारें कशें तर थोड्या वेळान म्हणटा की ना हितून अमृत आसपाक शकना जर अमृत खरेंच आशिल्लें जाल्यार खारें लागपाक जायनाशिल्लें तें सुंदर मधूर प्रमाणे लागपाक जाय आशिल्लें तर हितून अमृत ना तर दुसरें कितें आहा चंद्रमा जे चंद्रमा भितर अमृत आसा म्हणून सांगिल्लें तर क्षयम जाल्यार चंद्र तुमी पळयला पुर्णिमा जातकीर परत तो स्लो कमी जायत वता आनी तेजी अमावास जाता म्हणल्यार इल्लो इल्लो घटत वता क्षय जाता तेजो इल्लो इल्लो कमी जायत वता तर अमृत तर त्या चंद्रलोकांत आसा जाल्यार तेजो क्षय कितें जाता अमृत पिलें म्हणटकीर तो अमर आसपाक जाय तो केन्नाच तेजो पुर्णिमा स्थितीनूच उरपाक जाय तर हेजे वयल्यान बी कळोन येता की थंय अमृत ना तर तिसरें जालें वधुमुखे आतां वधुमुखे तर कामी पुरुश म्हणटा की वधुमुखे अमृत आसा जाल्यार अमृत आसा हांसपा सारकी गजाल आसा जर त्यो वधुमुखेक अमृत आसा जाल्यार पती मरतात कित्याक मरपाक जायना न्हू
अमरक उरपाक जाय न्ही जाल्यार तेंचो नाश कित्याक जाता तर तितून तेंचे भितर अमृत ना हेंय कळून येता. चवथें आसा गरलम. गरलम म्हणल्यार ज्या गळ्या भितर धारण सर्प लोक जे सर्प जे आसा ते गळ्यांक आपल्या विश धारण करता गरलम. तर जर तेंच्या सर्पलोकां भितर अमृत आसा जाल्यार त्या गळ्याक ते विश कित्याक धारण करून दवरता. अमृतूच आसपाक जाय न्ही कोणाक आसलें जाल्यार तें अमृत अमर जावपाक जाय ते मरता कित्याक तर थंय बी अमृत ना. लास्ट उरलें स्वर्गे. तर स्वर्गलोकां अमृत आसतालें तर स्वर्गलोकां अमृत आसा जाल्यार तेंचें पतन कित्याक जाता ते केन्ना ना केन्ना तेंचो क्षय जाता आनी ते पतन जाता आनी ह्या भूतकाळाचेर येता. सो थंय बी अमृत ना. सो हेजे वयल्यान कळून येता की अमृत हें खंय ना. तर आसा खंय अमृत तर आसा कंठे सुधा वसती वैभवा जनानां. तर पूर्ण श्लोक असो आसा की हांव थोडे इल्ले श्लोकात अब्धो विधो मधुमुखे फणिनाम स्वर्गे सुधा वदन्ते क्षारं क्षयं पतितं मृत्थं मरलं गरलं पतितं विबुधो वदन्ति कंते सुधा वसति वै भजना वै जनानां वैभवजनानां. तर समुद्राक अमृत ना चंद्रमाक अमृत ना सर्पलोकां अमृत ना वधुमुखी अमृत ना स्वर्गलोकां अमृत ना. तर अमृत आसा खंय तर अमृत एक्चुअली आसा. तुमकां कितें खंय दिसता खंय आसा काय एक्चुअली अमृत आसता. वास्तवीक अमृत जें आसा जें सुधा म्हणजे अमृत जें आसा तें आसा शुद्ध भक्ताच्या कंठाक. कारण की शुद्ध भक्त परत भगवंत राधा कृष्णाचें नाम पवित्र भद्रमय जे भगवंताचे परत हरिनाम घेत रावता आनी जे कलियुग जिवा भितर जे भौतीक ह्या संवसारा भितर जे कलिकालाक जीव जितले आसा तांकां उद्धार करता. म्हणून तर आमी आयज हे सत्संग करता आनी भगवंताचें नाम आमी खंय तरी आयकल्या म्हणून आमी आयज अमृत कथा आयकुपाक बसल्या. अशे कितलेशेच जे लोक बसल्या जे घराक आतां आयज आयतार आसा तर टी व्ही पळयता आसतले कोण न्हिदलो आसतलो कितें पण आमी आयज अमृत कथा आयकुपाक बसल्या. कोणें तरी अमृत कथा कोणें तर अमृत आमच्या कानाक घातलां म्हणून आमी हें अमृत कथा आयकुपा खातीर पावल्या न्हू. हें एक उदाहरण आसा. तर खरें एक्चुअली अमृत आसा तर एक शुद्ध भक्ताच्या शुद्ध भागवतमाच्या भागवत जो पुरुश आसा भागवत ताका म्हणलें जाता तो शुद्ध भक्त भगवंताचे भक्ती करता ताका भागवत म्हणटा शुद्ध. सो तेच्या कंठाक अमृत आसा. आज जीवन जर ते ह्या जिवनाक ह्या शरिराक न्ही मरतकीर मरण जातकीर अमर ना तर ह्या जिवनाक रावन ह्या शरिराक रावन पसून आमकां शुद्ध करता. आमचे विचार धारणा आमचे काम क्रोध मोह हे जे षडविकार आसा जे हितूंतल्यान आमकां मुक्त करता हेची ताकद एकूच आसा म्हणजे अमृत खावन फकत ओन्ली शरीर पवित्र जायना अशें ना. ह्या शरिरान रावन आनी शरिरा नंतर जे आमचे परत गोलोक वृंदावन किंवा वैकुंठ धाम वचपाक जाय जाल्यार ह्या अमृताची खरीच गरज आसा. आनी तें काम कोण करता ते शुद्ध भक्त करता. आपल्या वाणीन आपल्या विचारान आपल्या शुद्ध कंठींतल्यान भगवंताचें नांव परस्पर घेवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हांगा वरिश्ठ भक्तगण कितले येयला कृष्ण कृष्णानंद प्रभुजी खुबशे अशे वरिश्ठ भक्तगण आमकां परत भगवंताचे हरिनाम महामंत्राचो हरिनाम घेवपाक आमकां मजबूर करता. आमकां केन्ना आवडना हे महामंत्र केन्ना कित्याक घेवपाक जाय म्हळ्यार मनाक विचार येता परत थोडे 3 वेळा घेवपाक जाता परत घेवपाक लायता थोड्यांक आवडटा ना आवडटा तरी आसतना आमी ते घेता. हे अशे महामंत्र जो आसा की पयलीं आमकां तें जशें कामीण जाल्ले लोकांक जशें वखद कडू लागता तशें ह्या मंत्र आसा कित्याक आमी आजुनी त्या विशया भितर
त्या हितून भितर आसा कामीट जाल्ल्या प्रमाणे आसा तें आमकां कडू लागता आसतलें, पण तें परत घेतलें ना घेवन आमच्या तोंडार ती गोडसाण तेंच अमृत आमकां परिवर्तन जातलें आनी आमी तें कामीट जाल्ल्या हितूंतल्यान शरिरांतल्यान मुक्त जातलें आनी मुक्त जावन आमी तें सेम अमर जावपाक शकता जातलें. तर खरें अमृत हें भगवंताच्या शुद्ध भक्ताच्या कंठाक आसा, तो हो प्रमाण जालो. तर हे अमृत आतां कळून येलें की अमृत खंय आसा भगवंताच्या. तर हें अमृत कशें येलें? तर भागवत हे महापुराण जे व्यासदेवान विरचित बरयल्लें आसा, जे शुद्ध उत्कृश्ट सर्वापरी सर्व ग्रंथा भितर सर्वोत्तम जो ग्रंथ जो आसा तो भागवतम आसा, जें अमृत जेतूंतल्यान व्हांवता आनी तें आमकां प्रत्येक जे प्रभुपादान आमकां प्रत्येक हितून एक सिस्टम केल्ली आसा की खंयच्या संस्थेक खंय गेले जाल्यार पळयतले कंपेर करत जाल्यार इस्कॉना भितर फर्स्ट जी आमची सकाळ मॉर्निंग प्रोग्राम जो आसता तो भागवतम. फर्स्ट उठले आमच्या मुखां कानाक कितें वयता? अमृत वयता कानांतल्यान आनी मुखांतल्यान आमकां अमृत भायर सरता, हृदयान पवित्र जाता. तर फर्स्ट जें आमकां काम दिलां प्रभुपादान तें म्हणटा. आनी हांगाच न्ही की भारत वर्षांत पूर्ण जगभर जितले जांकां खबर पसून नाशिल्लें की हे भागवत कोण, कृष्ण कोण, राधा कोण, तर सगळे जगभरात राधा कृष्णाचें प्रेम आनी हें अमृत पूर्ण जगभरात विस्तारीत केलें हें प्रभुपादा खातीर आनी तेंचे आमी आभारी आसा. तर तेंचे खातीर आमी हें आयज कथा करपाक पावता. सो हें अमृत तेका लागून म्हणलां न्ही की त्या निश्चयाचेर पावला की शुद्ध भक्त प्रभुपादा सारके शुद्ध भक्ताच्या कंठाक हें अमृत आसा म्हणून तें आमकां अमृत पावल्लें आसा. हें प्रमाण आसा, साक्षात प्रमाण आसा, हें प्रमाण दाखयिल्लें आसा हे प्रभुपाद द्वारा की हें अमृत शुद्ध भक्ताचें आसा. तर हें अमृत म्हळ्यार भागवतम आसा. तर हे शास्त्रा भितर उत्तम जितले ग्रंथ आसा त्या ग्रंथा भितर हो भागवत हो सर्वोत्तम ग्रंथ आसा. एक्चुअली हो भागवतम साक्षात श्याम सुंदर ब्रजनंदन आसा की म्हणिल्लें आमी स्टार्टींग की जेन्ना भगवंत कृष्ण राधा भगवंत श्याम सुंदर जे वैकुंठ गोलोक वृंदावनाक गेले तर तेंचेच हे विस्तारीत ग्रंथ तेंचें रूप आसा ते आपल्या ग्रंथा भितर ते प्रकाशीत करता. तर पद्मपुराणा हो श्लोक आसा. तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुयोतारं अपार सागर समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम. हे पद्मपुराणा भितर हो श्लोक आसा की तमादिदेवम हो तमादिदेवम भगवंत जसो आदी आसा तसो हो ग्रंथा भितर हो आदी आसा. हो ग्रंथ जो आसा भागवतम हो आदी आसा. जसो कृष्ण आदी पुरुष आसा तसो हो ग्रंथा भितर आदी ग्रंथ म्हणटा हो भागवतम आसा. सर्वोत्तम सर्वोपरी आदी हो असो ग्रंथ आसा की जितून भितर रस व्हांवता सारको. आदी रस, श्रृंगार रस, माधुर्य रस व्हांवता म्हणून ताका आदी म्हणलें आसा. जो तितूंतल्यान फकत रसच एक अमृत, कित्याक अमृत येता जाल्यार तो व्हांवता, रसा सारको व्हांवता. ज्या ग्रंथा भितर व्रजलिला जाल्ली, माधुर्य लिला जाल्ली, तो व्रजरस जो आसा तेणी कथा सगळे भागवतमाची कथा तितून बरयल्ली आसा. आनी हो भागवतमच आमकां ह्या रसा भितर प्रवेश करपाक, भितर वचपाक आमकां मदत करता. जशें की आमी भागवतम आयकता कित्याक ऑटोमॅटिकली वृंदावन कथा आसा, जितले कितें आसा तितली कथा भागवतमाची भागवताची कथा आसा आनी वृंदावनाची कथा आसा. सो ऑटोमॅटिकली भागवत आमकां खिचून भितर व्हरता की तें रस जो आसा भगवंत साक्षात रसलिला रसराज आसा तें आमकां त्या रसा भितर आमकांय बी भितर व्हरता आनी रस आमकां प्रदान करता. हो
जे भगवान जसं कृष्ण ज्योतिमान आसा तसो भागवत बी एक ज्योतिमान आसा जो एकदम तेजस्वी जो जसं आमी पिक्चरांनी पळयता आसतले हिरो जो आसा चमकता तेजमान आसता पळय तसो हो भागवत आमकां इतले आमकां नजरेक इतली हें ना की तें आमकां पळोवपाक एक्चुली तो तेजमान इतलो आसा की तेजे प्रकाश इतलो आसा तो जर उगडटा जाल्यार खंयच्या घरांत तर भागवताक दवरता जाल्यार त्या घरांक ऑटोमॅटिकली भक्त जावपाकच जाय. हे भागवत असो आसा की ज्याच्या ज्याच्या घरांक तो भागवत पाविल्लो आसा भगवद्गीता पाविल्ली आसा तो त्या घरांक भक्तीची सुरवात जाता. म्हणून तो प्रकाश असो आसा की ते आमच्या हृदया भितर पूर्व जन्माच्या अनंत काळाच्या हृदया भितर जे काळ अंधार बसलेलो आसा तो तेजो नश्ट जाता आनी प्रकाशमान करता हृदयाक. म्हणून आमी प्रगती करपाक वता भक्त जाता आनी भगवंताचें शरण घेवपाक पावता. हो भागवतमच आसा जे आमकां प्रकाशमय करता आमकां वाट दाखयता. सो म्हणून ताका उजवाड तेजोमय म्हणलेलें आसा. सगळे देवतां भितर जशें कृष्ण अच्युत सर्वोत्तम आसा तशें सगळे ग्रंथां भितर हो अच्युत आनी सर्वोत्तम असतो ग्रंथ भागवत आसा. जशें कृष्ण खेळटा तसो हो ग्रंथ बी खेळटा. जसो कृष्ण क्रिडा करपाक जे कन्हैया क्रिडा करपाक वॉल खेळपाक रमपाक जंगलांत वचपाक कशें आवडटा तशें ग्रंथय बी सेम जशें हांवें म्हणलेलें आसा की ग्रंथ हो साक्षात कृष्ण आसा ताकाय बी आवडटा खेळपाक. जशी कथा आसा जी पुतनाची पुतना जी येता हाजे धामाक आनी तिका आपल्या दुदाक धरता तर कृष्ण असो धरता की एकदां धरता तो सोडना. तर हे हितून कसो भगवान खेळटा तसो ग्रंथ बी असोच आसा. एकदां ते ग्रंथ वाचपाक लागत आमी वाचपाक लागत जाल्यार इतली रुची येता की इतलें मुखार कितें जालें हेचो आमकां विचार येता आनी आमी वाचत वयता. इतली म्हणल्यार प्रगाढ ऑटोमॅटिकली रुची तयार करता. भागवतमूच असो आसा की रुची ऑटोमॅटिकली तयार करता. स्टार्टींग आमकां दिसत आसतलें पण इल्ली वाचता मुखार कितें जालें ती कथा इतली सुंदर आसा आनी ते परत वाचपाक आमकां उमेद येता. जर आमी केन्ना अशें विचार येयला नाका हें वाचपाक नाका तर भागवत असो आसा की जरी भागवतम आमी सोडलें जाल्यार आमकां भागवतम सोडपाना. ना करता परत त्या बुकाक वाचपाक साक्षात हांव म्हाजे कडल्यानच सांगता. हांवें भागवतम हो ना करता कितले फावटी वाचपाक धरलाय बी आनी सोडलाय बी की अशें हें आसा परिस्थिती की एकदां वाचूंक दिसता वाचता वाचपाक दिसता आनी अशें कितें जाल्ल्या कारणान मदींच वाचपाचें बंद बी जाता. परत विचार येता की म्हाका वाचपाक जाय. ज्या जाग्यार सोडला त्या जाग्यार परत धरता आनी परत वाचपाक सुरू करता. हो म्हाजे कडेन म्हाका सांगता की हांवें हेजें एग्जाम्पल हांवें स्वता हें केल्लें आसा. म्हाका तें मदीं खबर ना की मदींच तें तुटोन वयता आनी परत भागवतम वाचपाक म्हाका इच्छा जाता. परत तें भागवतम वाचता मदीं सुट्टा म्हाका करता. तर भागवत हो आसा तो म्हाका धरता ना हांव ताका धरलेलो बूक तेणें म्हाका धरलेलो आसा. म्हणून आयज ना करता म्हाज्यान जायना म्हाज्यान शक्ती ना म्हणलां की नासता म्हाजे असलो जीव जाका खबर ना कशें कितें वागप आनी कितें उलोवप तरी आसतना तो भागवत म्हाका आयज हांवें घेवन येयला आनी उलोवपाक म्हाका भागी पडलें. म्हाजी वाणीक तुट्टा उलोवपाक जायना कापता तरी पण भागवत म्हाका फोर्स दिता उलोवपाक. हांवें तूं उलय अशें भागवत सांगता कृष्ण सांगता. हें उदाहरण तुमच्या मुखारच आसा. पयस वचपाची गरज ना हांवूच तुमच्या मुखार आसा. हें जायना जीब तळपटा कित्याक ह्या जिबेक खुबशे पाप केल्ले आसा. खुबशे वाणी अशी उलयल्ली आसा की ताका कापता ही जीव पण भागवत शक्ती दिता उलोवपाक. हें जें उलयता धाडस करता पळय तें भागवत आसा. भागवत कृष्ण सांगता. हें तुमच्या मुखार उदाहरण हांवूच आसा दुसऱ्याचें उदाहरण दिवपाची गरज ना. हांव साक्षात तुमच्या मुखार आसा की इतलें म्हणल्यार हांव एक्सपिरियन्स सांगता तुमकां जायना उलोवपाक वाणी तडतडटा पण भागवत सांगता की उलय तूं हांव आसा तुमच्या फुड्यान. तर ही भागवतां भितर शुकदेव गोस्वामी आनी परिक्षीत महाराजाची कथा आसा.
सुखदेव गोस्वामी कथा सांगता आनी परीक्षित महाराज आयकता. तर तितून भितर कथा अशी आसा की सुखदेव गोस्वामी एक वेळाचेर भिता की जेन्ना पुतना येता आनी तेन्ना थरकापता आरे कृष्णाक आतां खातली धरतलो कितें जातलें काय. पण आमी आतां आपली बुद्धी विचार केला आतां कृष्ण जर हे कितें तें हानी जाता कृष्णाक कितें जाता जाल्यार पार्थसारथी मुखार कसो जालो. पार्थसारथी मुखार जालो आमी इंटेलिजन्स आपली वापरता. तर ग्रंथ जेन्ना वाचता तेन्ना आमची खाली बुद्धी दवरून वाचपाक जाय. आमची इंटेलिजन्सी वापरपाक गरज ना की आमी आपले विचार धरना ना अशें जातलें हें कितें कृष्ण मुखार आसा मरे थंय युद्ध करपाक गेला हेका कितें जातलें कांय जावचें ना हें बेश्टें नाटक आसा ना. कथा आयकता तर अशें आसा आमी परत जन्माष्टमी परत ती लिला आयकता परत तें आमकां आयकुपाक आवडटा. कित्याक आवडटा अशें आमी पिक्चर सेम पिक्चर आमी पळोवपाक गेले परत वयतले आतां खंयच्या हिरोचो कोणाक सलमान खान शाहरुख खान कोणाक एक आसतलो कोण हिरो पण केन्ना पळयला तुमी एकदां किंवा दोनदां ते पिक्चर पळयतले. तिसरे फावटी पिक्चर पळोवपाक इच्छा जाता जावचेच ना. 3दां जाले 5दां 10दां जाले सांगपाक म्हळ्यार शोले हांवें 18 फावटी पळयला. कित्याक म्हाका अमिताभ बच्चन पयलींचो म्हाका आवडटा म्हणून हांवें पळयल्लें आसा. पण आतां म्हाका आवडना कित्याक तें आतां तें अशें दिसता की हें कितें तो अमिताभ बच्चन तो दुसरे तितून आसा दिवार पिक्चरान धांवता तितून शशी कपूर धांवता. आपले एक सांगता तुमकां हें एक्चुअली प्रॅक्टिकल आसा. आतां पण ह्या इस्कॉना भितर जन्माष्टमीक सेम कथा परत जाता. नित्यानंद सेम कथा परत श्यामदास प्रभुजीन सेम कथा सांगली पण ती आयकुपाक दिसली कित्याक तें तितून इतली अमृत आसा इतली वाणी मधुरता आसा की ती सेम वाक्य सेम हें आसा पण ती लिला आयकुपाक आमकां हृदय आयकोनशें दिसता. आतां कोण आमकां प्रोत्साहीत करता भगवान कृष्ण जाली. हेंच आमकां एक जिता जगता म्हणल्यार उदाहरण तें आसा की पयस वचपाक गरज ना आमचे भितरच तें सगळें आसा. आमकां आमचे भितरच उदाहरण प्रॅक्टिकल सायंटिफीक आमकां सायंटिफीक जशें म्हणटा की तांकां प्रूफ जाय आसता विदावट प्रूफ ते केन्ना मानना. पण आतां इल्ली करत ते पावले आत्मा कडेन स्तराचेर पावल्या की ते आत्मा आसा शक्ती आसा म्हणून ते मानता. थोडे ते चेतनाचे वचून पयलीं खबर ना चेतना ते एनर्जी म्हणटाले पण एनर्जी म्हणल्यार कितें चेतना. जशें आतां एग्जाम्पल एक कोणें प्रयोग केल्लो एक उदकाक वायट शब्द म्हणटाले आनी एक मनशाक सांगलें की उदकाक घे आनी बरें म्हणपाक जाय. सो कंटिन्यू 30 दीस त्या उदकाक वायट गाळयो नाका जाल्ल्यो अपशब्द इन्सल्ट म्हणटाले त्या उदकाक आनी ते म्हणून ते एक म्हयनो त्या उदकाक दवरलें आनी दुसरे उदकाक त्या ग्लासान घातलें त्या उदकाक बरें म्हणून तेजें गुणगाण करून तेजे बरे शब्द म्हणून गुणगाण करीत रावलो आनी ताका बी 30 दीस दवरले. तर जेन्ना 30 दिसां नंतर त्या उदकाक पळयलो जे कितें पिरियड 30 दीस हांवें म्हणना पण ते उदकाक पळयलें ज्या उदकाक गाळयो मारिल्ल्यो इन्सल्ट केले तें उदक अशें स्पॉयल जालें पिड्यार जालें आनी जें दुसरें उदक जें आशिल्लें पळय जें बरें म्हणलें पळय तें उदक इतलें पवित्र आनी स्वच्छ उदक उरलें. सो हें तेंचें तें आतां तें प्रमाण जाय आसता न्ही तें प्रमाणा पावता. हें आतां कित्याक हें सायंटिफीक अशें करता उदाहरण घेवन. सो हें तेंचें प्रमाण जाय आसता पण आमकां प्रमाण कितें जाय हें आमी बी प्रमाण थोडे येता नवे भक्त येता तें प्रमाण जाय आसता. तें प्रमाण कशें दितलें. सो स्वताच्या हेजे वयल्यान अनुभवा वयल्यान हें प्रमाण आमी दिवपाक लागता. तर पुतनाचो आमी म्हणटा की पुतना सोडपाक पळयताली बी पुतना म्हणटा की अरे तूं ल्हानसो भुरगो म्हणून आपूण तुका धरपा येयली मारपा वयली पण कृष्ण ताका इतलो धरता की सोडना खेळटा तर इतली क्रिडा करता धरता. आपल्या आवय येयली आनी आपल्या आवयक जशें एक भुरगो धरता आनी तेजे वांगडा क्रिडा करता तसो एकदां कृष्णान धरले म्हणटा सोडपाची शक्यताच ना. कृष्णान इतली धरला ती इतली रडटा तिजो आत्मा असो हें जाता फुटता की कित्याक ती असुर हितूंतल्यान आसता तर ती आपल्या भयभीत जावन म्हणटा की सोड म्हाका सोड. तर शास्त्र हें सांगता की एकदां कृष्ण भगवान कोणाक धरता न्ही शक्यच ना सोडपाक. शक्य म्हळ्यार कोणाच्यान जायना. जशें एक समज ल्हान भुरग्यांक आमी खेळटा आसतना एक बाटलेक आमी वांकडे तिकडे बडी तर घालपा प्रयत्न केले जाल्यार वचना ती
प्रयत्न करता पण ती कशीच वचना आनी जर ती बडी गेली भितर ती काडपाक खूब मुश्कील ती कशी येना ती तर ती बाटली फोडची पडटली नाजाल्यार ती बडी तोडून मोडून काडची पडटली तशें कृष्ण आमगे त्रिभंग ललीत आसा वांकडे आसा केन्नाच पळयला कृष्ण सरळ उबी रावले खंयच पळोवचे ना वांकडे तिकडे आसा तशें आमचे हृदयान कृष्ण वाचपाक खूब मुश्कील जाता हरिनाम घेवपाक आमकां खूब कठीण जाता उठपाक जायना सकाळी शरीर हें करता खुबशे कठीण परिस्थिती येता पण जेन्ना कृष्ण हृदयाक बसता हृदयाक येता तेन्नाय बी इतकी कठीण आसा जितले कठीण भितर वचपाक जाता तेच्या परस कठीण शक्यच ना कठीण म्हणपाक शब्द यूज करपाक शकना कित्याक शक्यच ना एकदां कृष्ण भितर गेलो म्हणटकीर तो कृष्ण आमचे भशेन न्ही की भितर वचोंक नाका भितर वचोंक तशें ना एकदां भितर गेलो तो भितरल्यानूच कडी लायता भगवंत स्वताक लायता तो भायर केन्ना भायर सरना म्हणून म्हणटा की एकदां भगवंत नाम घेतलें आनी एकदां गोलोक वृंदावन घेतलें तर परत आमी हांगा पावना तर भगवंत एकदां कोणाक जिवात्माक धरता तरी तर सोडिना तसोच हो ग्रंथ आसा भागवतम आसा एकदां भगवंत कोणाची कृपा करता एकदां आयकुपाची गोडी लागली तर भागवत सुटना तर एक आमी उदाहरण घेवया रामायणांतलें जशें भगवान कृष्ण जशें पुतनाक सोडूना तशें रामचंद्र वनवासाक वयता तेन्ना वनाक वयता आसतना भगवंताच्या पांयाक चरण कमलाक कांटे लागता फातर लागता अशें कुळचुगलें कितें आसा पळय तें शाप जे आसता भगवंताच्या पांयां लागता श्रीरामाच्या पांयां लागता आनी जेन्ना भगवंत रेस्ट घेता रातचे पांय येता शयन करपाक वयता तेन्ना लक्ष्मण तेंचे पांय चरण दाबता सेवा करता तो पळयता तर भगवंताच्या आपल्या भगवंताच्या प्रभूच्या पांयाक कांटे लागलेले आसा ते काडपाचे प्रयत्न करता पण प्रभू रामचंद्र म्हणटा काडनाका तो एकदां एक दीस जाता 2 दीस जाता परत ते म्हणटा काडटा तर कशेंच आयकना की म्हणटा आपूण काडपाक दिना म्हणजे सीता माता हें करता रिक्वेस्ट करता की तूं तर काड आपल्या आयकना तूं तर काड म्हणटा तर जेन्ना सीता माता परत चरण धरता आनी काडपाक वयता तर भगवंत सांगता की ना 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 काडनाका की आपूण वचन दिलें आपूण सांगलें आसा की एकदां म्हाजो चरण शरण कोण घेता ताका आपूण केन्ना सोडिना तो कितलो कवची आसूं तो कांटो आसूं किंवा फातर आसूं पण त्या जरी भगवंताच्या पांयाक रगत पसून येयलें तें लक्ष्मणाचें पळोवपाक जायना म्हणून तर तो काड म्हणटा आनी भगवंताचें खरें साक्षात भगवंत त्रिलोकीनाथ त्याच्या पांयाक रगत येयलें पण ते भगवंत तें रगत सहन करपाक शकता पण भगवंत कोण एकदां शरण वयता तेन्ना काडपाक सोदिना तेन्ना कितले फाटी म्हणलेलें आसा की जर रावण आतां पसून म्हाजें शरण येयला आनी शरण घेतलें जाल्यार आतां पसून ताका आपूण मुक्त करपाक शकता पण रावणाची इतली अहंकार इतलो आसता की तो येवपाक सोदना विभीषण परत परत सांगता की भगवंत इतले दयाळू आसा की शरण घे तुजी लंका सगळे आस तितले परत मेळटले पण अशें आमचें रावण एक उदाहरण आसा आमचे भितर जे जिवात्मा आसा इतले अहंकारी आसता की आमी शरण घेवपाक जायना आनी ज्या क्षणी शरण वयता भगवंत त्या क्षणी कितले कठोर कितले पापी कितले जन्मांतर पाप केले आसतले रेपिस्ट आसतले आतां म्हणटा रेपिस्टाक ताका शाय करना तोच रेपिस्ट फुडल्या जन्माक तो कसलो तरी जिवात्मा जाता आनी हें करता म्हणल्यार भरकट्टा कसो तरी आमी तेजे दया करता पण आमकां कितें खबर सो हांवें बी कितले रेप केले आसतले कितें जालें आसतलें पण भगवंतान दया केली म्हणून आतां बसलो न्ही हांगा आमकां खबर ना हांव मुई आसतलो की किडे आसतलो सोरोप आसतलो कोणा डसलो आसतलो घास मारलो आसतलें तर दयाळू भगवंत इतले आसा परत परत हें सांगता की भगवंत कितली दयाळू आसा कितले जन्म आमकां हें जिवनाचें आमकां 2 दिसां पयलींच्यान खबर ना हांवें कितें जिवलां आनी कितें खालां कोणाची याद केल्या आनी कोणाची याद करूं ना पण भगवंताक इतली याद आसा की आमी खंय आशिल्ले आनी खंय नाशिल्ले हें आमकां उदाहरणा भितर अर्जुनाक सांगता भगवद्गीते भितर की तुवें आनी हांवें कितलेशे जन्म घेतलेले आसा हें फकत म्हाका खबर आसा पण तुका खबर ना सो तूं भिनाका म्हणटा आपूण जें सांगता जें आपूण धर्म आसा तूं मार तेची हें करना आत्मा नाश जायना ताका मार म्हणटा मागीर अर्जून जी भगवद्गीता सांगता हें उदाहरण आसा की आमचो जन्म कितले फावटी जाल्लो आसा
तर भगवान म्हणटा की आपूण जे एकदां कोणाक धरता तशें आमी आपूण कोणाक सोडिना. तर तसोच भागवत असो आसा, एकदां कोणाक धरता तर ताका पवित्र केल्या शिवाय, ताचो उद्धार केल्या शिवाय ग्रंथ भागवत केन्ना सोडिना. तर श्रीपाद सनातन गोस्वामी इतले आसक्त आशिल्ले, तर थोडक्यात सांगता आनी तो वेळाचो म्हाका भाव ना की म्हाका फर्स्ट टायम गेला. तर श्रीपाद सनातन गोस्वामी हे इतले 90 वर्साचे आयुचे आसतना आमी जशें वृंदावना वयता, वृंदावन परिक्रमा करता, 90 वर्साच्या तेंचे एज आसतना पसून ते परिक्रमा 22 येवजण ते मतलब हे करताले, परिक्रमा करताले. तर थकनाशिल्ले. मदन मोहनाचे ते विग्रहाचे सेवा करताले, हे सगळे करप. ते करून देखीत ते भागवत कथा, भागवत आयकुपाची तेंची रुची वचनाली. ती भागवत ते इतले रडटाले की रडपाक जाय. भागवत करता आसतना, भागवत आयकता आसतना इतले रडपाक जाय की तेन्नाच कळून येतलें की बाबा आपूण भागवताचें रस सुरू करता. आनी तांकां इतले विरव हें जातालो की आपूण भायर जरी ते भगवंताची सेवा करताले पूण तांकां विचार येतालो की भागवत घरा कडेन आसतना आपूण तांची सेवा करपाक पावना, हे तांचो विचार आशिल्ले. तर रडत ते भागवत कथा. आनी आतां आमकां भागवत साक्षात आमकां बरयल्लें आसा. भागवत बरयल्लें आसा आमकां, म्हणल्यार खंय सेंटराक गेल्ले भागवत इतले पयशे दिल्ले मेळटा, पूण जे वाक्य, जे शब्द जितले आसा पळय हे मेळपाक ते श्रीपाद सनातन गोस्वामी, जे षड गोस्वामी भितर आमचे आसा, ते रूप गोस्वामी भितर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, षड गोस्वामी तेंची सांगता. तर ते आपले प्रत्येक अक्षर ते बरोवन काडटाले, पंक्ती पानाचेर बरयताले आनी ते भागवत स्वता बरयताले आनी स्वता वाचताले. सो हे तेंचे एकटेन करून ते भागवत वाचताले. आमकां रेडीमेड आसा, पण आमच्या रेडीमेड आसून बसून वाचपाक अशें काडकसर लागता. वाचूंक नाका, आयज नाका वाच, फाल्यां नाका अशें करपाक लागता. पण ते स्वता बरयताले आनी वाचपाक रडटाले, विचार करताले. तर खुबशे उदाहरण भरपूर आसा, तर टायम पावचो ना म्हाका सांगपाक. तर थोडक्यात सांगता, जितले आमचे राधा गोविंद महाराज जे आसा, राधा गोविंद महाराज आसा, गौर गोविंद महाराज जी आसा, जर हे अशें आसा की जे भागवत वाचता आसतना रडटाले. गौर गोविंद महाराज पयला, हे पयले आसतले युट्यूबाचेर. तर हांवें एकदां फर्स्ट टायम जेन्ना पळयता तेन्ना हांव अजाप जालो, कित्याक हे महाराज रडटा. तर ते रडटा, तेंची ही कथा आयकून ते डायरेक्ट त्या सिच्युएशनाक वयता, वृंदावनाक वयता आनी भगवंताक ते जेन्ना भगवंत वयता ते सिच्युएशन पळोवन ते रडटा. कितें म्हणून खबर ना, पण ते रडटा. ते हे शास्त्र सांगता की भागवत वाचता वाचता अश्रू येवपाक जाय. अश्रू येतकीर ते हृदय जे अश्रूंतल्यान ते आमची घाण वयतली, वचपाक जाय ती. ती आमी पृथ्वी तलाचेर आसा, ते वयतली कशें, वाट जाय न्ही, ती वचपाक जाय. ते हृदयाक ते श्याम सुंदराच्या चरणाचेर ते वचपाक जाय. भगवंत दया करतले. अरे ह्याच्या हृदयाक इतली घाण आसा, आपूण ताका धरपाक जाय. इतली करुणामय भगवंत आसा, ते धरता. ग्रंथ तो रडटकीर तेजेर पडटकीर भगवंत ते धरतले. बाबा हेका इतले आपल्या आश्रयेक तो येयल्लो आसा, ताका धरपाक भगवंत इतले करुणा, ताका खबर आसा. तरी पण आमचे प्रयास दाखोवपाक जाय. आमी रडना, इतले कठोर मनान तर रावत जाल्यार कशें भगवंत धरतले. जेन्ना आवय, जेन्ना भुरगीं जेन्ना रडटा, काकुळतीन रडटा, तेन्नाच आवय वयता ते धरपाक. नाल्यार भुरगीं ना करता आनी आवय कळटा हे बेश्टें नाटक करता. पण जेन्ना खरेंच ताका भूक लागता तेन्ना इतली किळचाटी मारता, इतली किळचाटी मारता, तेन्ना आवयक कळटा की सगळें कसलेंय काम आसा तें सोडटा आनी ते भुरग्या कडेन वयता. तसो भगवंत आसा, तसो हो ग्रंथराज श्रीमद भागवतम आसा की जेन्ना आमी रडटाले, जेन्ना दूख आमचे हे अश्रू जेन्ना भागवतमाचे पडटाले पळय, तेन्ना सांगता की भागवत केन्नाच म्हणल्यार असो हृदयान प्रकाशीत जातलो की आमच्या मुखांतल्यान अमृत अशें भायर सरतलें. असंख्य जिवात्माचेर आमी ऑटोमॅटिकली आमच्या थ्रू हे जातले, म्हणल्यार प्रयास जातलो. अशें जाल्लें आसा. जशें भगवतगीता, जशें प्रभुपाद जे आसा, कशें करपाक पावले, साक्षात ते म्हणल्यार गोलोक वृंदावन ते आमकां हांगा आयले. ते सगळे जे पाश्चात्य देशांत बसून ते जे
घेताले, सोरो पिताले, तांकां बसून ते संन्यासी जाले येवन प्रचार केलो. आमकां आमची भितर सगळें भगवद्गीता आसा, घरा कडेन दवरता. मैं जानता हूँ, म्हाका खबर आसा, अशें आमचे बुद्दीन आमी हें करता. अशें प्रभुपादान प्रचार केलो, हांवें प्रचार केलो. भक्ती सिद्धांत सरस्वतीन प्रचार केलो, प्रचार केलो. पण कोणाक वचपाची इच्छा आसा? मैं जानता हूँ, म्हाका मुझे हम भालोवपाचे, हमको पता है. प्रत्येक आपच्या विचारान कोंकणीन म्हणटा आमी जाणा, अरे कृष्ण करता हांव जाणा. ते घरा कडेन आसा, भगवद्गीतान बरयल्लें आसा. आमकां तें देवा कडेन ताका हात लावपाक आमी नुस्तें घालता आनी अशें बेस्ताराक हात लायता. हें कितें कितें उदाहरण दिता आनी उदाहरण दिवन आमी थंयच्यान पयस जाता. ना, तशें ना. पण हें हांगा जाल्ला की जेन्ना इजी पडटा पयलीं तेचें म्हत्व कळना. म्हणून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरचे विचार आशिल्लो की ह्या कलियुगाचो हिचो विचार आसा की दुसऱ्याच्या घरां गाडी येयली आपल्या घरा गाडी येतली. त्या प्रमाणे सिस्टम आसा. तर अमेरिका कितें यूज करता पळय सिस्टम आसा, अमेरिका यूज करता ते ऑटोमॅटिकली भारतांत तें येता. आयज मोबायल पयलीं अमेरिकेन आशिल्लो, आतां आमी स्मार्टफोन यूज करता. तशेंच सेम सिस्टम वापरली का आमकां प्रचार करपाचो ना. भगवद्गीता भागवत अमेरिका वयली, भागवत साक्षात भागवत अमेरिका गेला आनी थंयच्यान हांगा येता. मागीर हांगचे जे कोण आशिल्ले पळय व्हायट एलिफंट म्हणटा ते येयल्ले. तांकां ते व्हायट कित्याक त्या कांती जी आसा सुंदर तेंची धवी ते येयले आनी तांकां पळोवन आकर्शीत. जशें दुसरे शेजाऱ्याच्या घरांत गाडी येयली म्हणटा की आमच्या घरांत गाडी येवपाक जाय, टीव्ही येयली की आमच्या घरांत टीव्ही येवपाक जाय. ते इच्छा जागृत जाता, भक्ती करपाची इच्छा जागृत जाता आनी भक्ती करपाक तेन्ना मागीर भक्ती देवी फुलितवप आशिल्ली, नाशिल्ली ना, ती विपत जाल्ली. पूण भक्ती सुरू जाली थंयच्यान सुरू जाली. तर अशी भागवताची महिमा आसा, खुबशें सांगपाचें आसा. पूण टायमाचो हे पळोवन हें करता. तर तुमचे कडेन निवेदन करता आनी तुमकां आमी मागता की म्हाका म्हाजे खातीर प्रार्थना करा की हांव परत परत हो भागवतम ऋषभ म्हणटा की भागवतम वाचपाची रुची आसा. तेजी कथा आयकून ताका दिसता कितें दिसत ना, पण तेजी कथा हांव आयकता, ते कानाक पडटा. तर ज्या दिसा हांव ते सुंदर आयकता दिसता त्या आमचे अनिकेत प्रभूजी आसा तेंचे कथा आयकता. ते आयकतकीर मग भागवतम हात लावपाक इच्छा जाता. ज्या दिसा हांव हात लायना, तर ज्या दिसा कथा आयकता त्या दिसा सांजचो बसता आनी तो कथा 1-2-3 श्लोक आयकता आनी परतून ते वाचपाचो प्रयत्न करता आनी मी कंटिन्यू जाता. परत कितें जाता खबर ना, हें खंय पावता आमी, खंय खंय हात लावन येता, खंयच्या खंयच्या जाग्यार हात लावन येता, खंयच्या खंयच्या लोकां पळोवन येता खबर ना. तर म्हाजी बी बुद्धी थंय हें जाता आनी सुट्टा. परत कथा बेस्तारा येता की योगेश्वर प्रभू कथा करता, गोलुश्वर प्रभूजी केन्ना कथा आयकता, एक कथा फोंडा वयता कथा आयकता, इच्छा जाता परत धरता. हेच प्रयास आसा. भागवतम हांव सोडटा पण भागवतम म्हाका सोडना, हो प्रयत्न आसा. आनी योगेश्वर परत परत म्हणटा ना ताका भागवत एक्चुली तशें ना, पण म्हाका भागवतम म्हाका सोडना. सांगपा म्हळ्यार भागवतम सोडना, भागवत घेवन हांगा येयला. आनी ही शक्ती म्हाज्यान कॉन्फिडन्सूच ना. सांगपा म्हळ्यार जायना, जीप थरथरता. कित्याक थरथरता तें सांगला कित्याक थरथरता. हें प्रॅक्टिकल आसा, जायना थरथरता, कापता. कितें पाप इतलें आसा तें कापता, धरपाक जायना. इतलो उजवाड आसा धरपाक जायना. तें भागवत आसा तो म्हणटा तूं धर भिनाका, हांव तुजे फाटीं आसा. तर हांव तुमकां हे अनुभव म्हाजो तुमकां सांगता की भागवतम आयकया, भगवद्गीता आयकया, भागवतम आयकता. असलो पाप्यांतलो पापी जो वाल्या कुळी, जो वाल्मिकीची ऋषी जालो, तसो तेतूंतलो हांव एकटोच आसा. हांव खूब पापी आसा. तो म्हाका खबर ना कितें करपाचें, पण योगेश्वराच्या संघान हाजो मित्र तो, तेज्या संघान येवन हांव आयज हे भागवत कथा करपाक आनी उलोवपाक आनी संकिर्तन करपाक हांव पावलो. योगेश्वराच्या संगतीन हांव आयकून तेजें हांव हें करपाक पावलो. तितली ताकद ना कित्याक ह्या तेंच्या मुखांक सुद्दां आसा. म्हणलेलें सुद्दां अमृत तेंच्या मुखांक आसा, शुद्ध भक्ताच्या मुखांक अमृत आसा. आनी तें आयकून इल्लेशें बूम तो खंय तर लागलो वास म्हणून हांव आयज करपाक पावता, ताकद करता, पण इतली शक्ती ना. आनी ना म्हणलें म्हणून जायना, पण हें भागवत धुकलता मुखार कर 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 म्हणून. अशें कितलेशे जीव आसताले ते खबर नासले. आयज सगळे आयतारा थोड्या घरान न्हिदले आसतले. तांकां हटोवपाचो आमकां प्रयास करपाक. जशें आमचें शुद्धीकरण जालें तशें आमी वचपाक जायना की आमचें जालें म्हणून मागीर रावया. तर फाल्यां तांकांय बी शुद्ध करपाक आमचो इच्छा आसा. स्वताचे म्हणल्यार चेतन चरित्रम सांगता, चेतन महाप्रभू सांगता स्वताचें उद्धार पयलीं करपाचें आनी
जन्म सार्थक करिले नंतर परोपकार स्वताचे उद्धार पयलीं करपाक जाय ऑटोमॅटिकली तो भागवत करतलो आमचे थ्रू भागवत करतलो आतां हे कथा कथा हें करतना हो प्रभूजी आमचो तेंचें नांव कितें आसा आमचें आमचे प्रभूजी आसा जे फाटल्यान बसल्यात पुनीत प्रभूजी ते अशें आसा जाणा हांगा कितें प्रोग्राम चलनाका पण ते हांगा येता ते येता बसता प्रसाद करता कोणाक थोडा घेवन येत आसतली थोड्याक कितें दिसतली पण ना हांवें भागवत प्रभुपादाची कथा आयकली कोणीय आसूं कसो आसूं केन्ना आसूं जो कोण भागवत कथा जो कोण प्रसाद घेवपाक येता ताचो केन्ना दुख्खार करपाक ना तांकां येईल तशें तेच्या हातीक दिवपाक जाय तो केन्ना पयलीं तुमी येता हांगा केन्ना हरे कृष्ण म्हणटा खंय वेळ अरे बाबा कसो आसा हरे कृष्ण म्हणटा पूण तो येता तेजे भितर भक्ती आसा ती विपल जातली हांव म्हणटा ताका हें करना पण प्रयास आसा न्ही खंयचो तरी जीव येता भगवंताच्या शरणान येता अशें कितलेशे जातले अशें कितलेशे जे आमकां जे दिसता ते सांगले अशे कितलेशे जीव आसतले जे आमकां दिसना तेंचोय बी उद्धार जाता तो आमचोय उद्धार जाता आनी तेंचोय उद्धार जाता सो अशें कितलेशे आसा तो आमचो प्रयास करपाचो हरिनाम घेवपाक जाय स्वता घेवपाक जाय आनी दुसऱ्यांचो बी उद्धार ऑटोमॅटीकली जातलो आमी उद्धार करपाचें आमची म्हाजी तर ताकद ना पण ऑटोमॅटीकली जातलें हें ऑटोमॅटीक प्रोसेस आसा ऑटोमॅटीक तें भगवान करता तर हें इतलें सांगून हे वाणीचो विराम दिता तर थँक्यू सो मच की तुमी म्हाका इतलें सहन केलें की परत धडत वाणी आयकलें म्हाका तुमच्या प्रार्थनेन हांव इतलें उलोवपा पावलो की हांव इतलें केन्ना उलयलो बी ना तुमच्या प्रार्थनेन हांव हें सगळें उलोवपा पावलो आनी माफ करा कितें चुकलें बी जालें जाल्यार उलयता आसतना तुमकां वाटी घडटलें की कठोर शब्द आसा ती वाणी बरोबर ना बरें कितें आयकलें जाल्यार तुमी हृदयांत घेवन चला आनी वायट कितें आसा जाल्यार हाचे म्हणून भुरगो किंवा भाव भयण म्हणून कितें सोडून दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।